भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्यो दुसऱ्या टप्प्यातल्यो 6 जाहीर सभा जाल्यो। सगळ्या सभांक जनतेचो बरो प्रतिसाद आसलो। येवपी 2017च्या वेंचणुकेत भारतीय भाषा सुरक्षा मंच मगो पक्षाक तेंको दितले। संयुक्त सभे उपरांत भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान प्रादेशीक राजकीय पक्ष स्थापन करपाचो निर्णय घेतला। होच पक्ष वेंचणूक लढयतलो। हाका लागून ॲडव्होकेट हृदयनाथ शिरोडकर हांच्या फुडारपणाखाला समिती नेमल्या, अशी माहिती भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे निमंत्रक ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे हांणी दिल्या। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनावली। केंद्रीय समिती आणि मंचाचो राजकीय विभाग हांची संयुक्त बैठक फाटल्या शुक्रार 26 ऑगस्ट दिसा जाली आणि ही एक महत्वाची बैठक म्हणून जाली। या बैठकीत आम्ही एक महत्वाचो निर्णय घेतलो, ज्याची घोषणा आज मंचाचे वतीन आम्ही हांगा करतात। भारतीय भाषा सुरक्षा मंच निर्णय घेतला की आम्ही एक प्रादेशिक राजकीय पक्ष स्थापन करतात। मंच ही पॅरेंट बॉडी म्हणून उरतलीच, संघटना जशी आज आसा तशी उरतली, पण ही संघटना पुढाकार घेऊन एक राजकीय स्थापन करता आणि हो राजकीय पक्ष फुडले इलेक्शन लढयतलो। ह्या राजकीय पक्षाची घटना तयार करपाक आणि घटना तयार करतकच ताजे रजिस्ट्रेशन करचे खातीर फावो ते उपाय घेवपाक एक ल्हानशी समिती काडिल्ली आसा। ॲडव्होकेट हृदयनाथ शिरोडकार हे त्या समितीचे फुडारी आसात, निमंत्रक आसात। समितीत ॲडव्होकेट स्वातीबाई केरकार वांगडी आसात, श्री महेश मांबरे एक वांगडी आसात आणि प्राध्यापक वल्लभ केळकर हे एक वांगडी आसात। ही 4 जाणांची समिती पक्षाची घटना तयार करतली आणि पक्ष जाता तितले बेगीन, कारण दीस आमचे कडेन वेळ आमचे कडेन थोडो आसा, जाता तितले बेगीन पक्ष रजिस्टर करून घेवपा खातीर फावो ते उपाय घेतली। साधारणपणे 2 लाख मातृभाषा रक्षक करपाचें टार्गेट आमी दवरिल्लें आसा, पण आता जो रिस्पॉन्स मेळटा तो लक्षांत जर घेतलो जाल्यार तें एक्सीड जातलें अशें आमकां दिसता। ती कंकणां जी घालतात हातान प्रतिज्ञा घेवन ताजी संख्या आमकां वाडोवची पडटली, ताजे वयल्यान तें लक्षांत येता। आतां पर्यंत कार्यक्रम जे जाले ते उत्तर गोंयांत 26 जाले, 36 न्ही, उत्तर गोंयांत 36 आणि दक्षिण गोंयांत 30 अशे 65 कार्यक्रम जे आसा, 66 कार्यक्रम मतदारसंघ लेवलचेर जाले। आता हळूहळू करून ते पंचायत लेवलचेर, ग्राम लेवलचेर अशें वचपाक लागतले आणि 31 ऑक्टोबर पर्यंत ही 2 लाख संख्या जी आसा आमची ती पूर्ण करण्याचो मानस आसा।